मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान आवेसवर 15 ओळी 1 ते 30 आणि 9. पुर्विल्यांच्यो चाली. तेन्ना जेरुसलेमांत थावन फरिसेव आनी धर्मशास्त्री जेजूशी आयले. तांणी म्हणलें, पुर्वजांनी करून दवरलेली चाल तुजे शीस कित्याक मोडतात? तर ते जेवणा आदीं आपले हात धुयनात. ताणें परतीपाळ केलो, आनी तुमी तुमचे चालीक लागून देवाची आज्ञा मोडतात तें कित्याक? तर देवान सांगलां, बापायक आनी आवयक मान दी, आनी बापायक ओ आवयक शिरापतात तीं मरून वचूं. पूण तुमी म्हणटात, कोणूय बापायक ओ आवयक म्हणत म्हजे कडलें कितेंय तुका उपकारत आसलें तें हांवें देवाक भेटयलां. तेन्ना बापायक ओ आवयक मान दिवचो तांकां आनीक कायदो ना. अशें तुमचे चालीक लागून तुमी देवाची आज्ञा नोपयत केली. ढोंग्यानो, अशें इजायजान तुमचे विशीं आदीं फुडेंच सांगून दवरलां तें सारकें. हो लोक वणटांनी म्हाका वाखाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजे थावन पयस आसा. तो म्हजी पुजा करता ती पोलकी पुजा. तो शिकयता ती शास्त्रां फकत मनशांनी केल्ले कायदे. मनशाक मेळयतात त्यो वस्तू. लोकांक आपणासरशें आपोवन ताणें तांकां सांगलें, आयकात आनी समजून घेयात. तोंडांत भितर वेता तें मनशाक मेळीं करिना, पूण तोंडांतलें भायर सरता तेंच मनशांक मेळयता. तेन्ना शिसांनी लागीं येवन म्हणलें, हें तुजें उतर आयकून फारिसेवांक अपमान जालो म्हूण जाणय तूं? ताणें परतीपाळ केलो, म्हज्या सर्गींच्या बापान लावंक नात तीं सगळीं झाडां उमटोवन वेतोलीं. तांची खबरूच नाका. ते आपुणूच कुड्डे आनी दुसऱ्या कुड्ड्यांक वाट दाखोवंक सोदतात. तर कुड्डो कुड्ड्याक वाट दाखयत जाल्यार दोगूय फोंडांत पडटले. तेन्ना पेद्रून उलोवन म्हणलें, आमकां ह्या वापरींची समजणी दी. जेजून जाप दिली, तुमकां अजून पर्यान गिन्यान ना? तोंडांत भितर वेता तितलें पोटांत पावता आनी काकुसांत भायर पडटा म्हूण तुमी समजनात कितें? पूण जें तोंडांतलें भायर सरता तें काळजांत थावन येता आनी तेंच मनशांक मेळयता. तर काळजांत थावन भायर सरतात वायट येवजण्यो, प्राणघात, परद्वार, पोजोडपण, चोरयो, लोटीक गोवायो, निंदा. मनशांक मेळयतात तीं हींच. पूण हात धुयनासतना जेवल्यार मनशां मेळीं जायनात. एके पोरके बायलेचो भावार्थ. आनी जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तिराच्या आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोडसरून गेलो. आनी ओचीत कानांची एक बायल आपल्या प्रांतांतली भायर सरून अशी हुयेली मारूंक लागली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकळूत कर. म्हजे धुवेक देंवचार जबर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन ताचे शीस ताचे कडेन अशें परातून मागताले, तिका वचून दी, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परतीपाळून म्हणलें, देवान म्हाका फकत इस्रायलाच्या घराण्याच्या सांडलोल्या शेळ्यां थंय धाडला. तरी पूण लागीं येवन ती ताचे मुखार सरपटली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, भुरग्यांचें खाण काडून तें सुणयांच्या पेट्यांक उडोवचें म्हणल्यार सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या धोनयाच्या मेजावेलें दोणीर पडटात ते कुडके सुणयाचे पेटेय खातात ना. तेन्ना परतीपाळून जेजून तिका म्हणलें,
ए बाये, होड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू सोबार लोकांक बरो करता. थंयचो फुडें सरून जेजू गालिलियेच्या दर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो. आनी लोकांच्यो उरपोंजी थोंट्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक आनी जायत्या हेरांक घेवन ताचे सोरशीं आयल्यो. आनी ताच्या पांयां लागीं तांणी तांकां दवरलीं आनी तांकां सगळ्यांक ताणें बरीं केलीं. मुनी उलोयतात, खोडीं दोड जातात, थोंटीं सारकीं चलतात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळोवन त्यो उरपोंजी ओजाप जाल्यो आनी इस्रायलाच्या देवाक परगटूंक लागल्यो. 4,000 लोकांक जेवण. पूण जेजून आपल्या शिसां लागीं आपोवन म्हळें, ह्या लोकांक पळोवन चुरचुऱ्यांनी फोडटा काळीज म्हजें. 3 दीस जाले तीं म्हजे बराबर आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना. वेतना वाटेर तीं पडूंक आसात. शिसांनी ताका म्हळें, तर हे एकसुरे सुवातेर इतल्या लोकांक दादोशी करूंक आमचे कडेन इतले उंडे खंयचे आसतले? जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7 आनी थोडी भोंवशी. तेन्ना लोकांक दोणीर बसूंक लावन ताणें 7 उंडे आनी मासल्यो घेतली आनी देवाक दिनवासून तांचे कुडके केले. मागीर तो शिसांक ते दिवंक लागलो आनी शीस ते लोकांक वांटूंक लागले. सगळीं दादोशी जायसर जेवलीं आनी उरलोल्या कुडक्यां तुकड्यांचो 7 पांटल्यो तांणी भरल्यो. भुरग्यांक आनी बायलांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच 4,000 आसले. आनी लोकांक घरा धाडतोच तो होडयार चडलो आनी मागिदेनांच्या प्रांतांत गेलो.